दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आबळे सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत तो मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर माग्या येसोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या बावाडत्या पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर पंकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची बेट्टवणी ये जेजूच्या दैवीक काळसा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आणि आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका सखळा नासतना भेटोवच्या सोमे स्थिराद्या पासत भाग्यवंत आंकार मरियेच्या कातावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळसा ये जेजूच्या देव काळसा तुझे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उसवाड घटाय आणि बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गान दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सोब म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो
तुका समर्पिता. तुझ्या वडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातकाची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बाप्पा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारके. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मोरयेच्या दुलोबी काळजा, जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 15 वाक्य 21-28 म्हणसर. उपरांत जेजू थंयसो भायर सरन तीर आनी सिदोनाच्या प्रांत्याक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानानगार स्त्री मुखार आयली आनी बोवाबान ताचे लागीं म्हणाली, धन्या, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं पोरातून म्हणाले, तिका तितके दांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडलां. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सायबा, म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुन्याक दिवचो सोमा न्हय. ती म्हणाली, तें नीज धन्या. तरी पूण सुनी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय गे.
हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरत तुजो बोवार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. जेजू ह्या संवसारी जियेतना सर्वांक बरें करीत गेलो. कितेंच भेदभाव पक्षपात ताणें करूंक ना. जेजूची गूण करची सकत दिसान दीस विस्तारत गेली. एक कानानगार स्त्री जेजू लागीं येवन आपले दुवे खातीर विनंती करता. कानानगाराक जुदेव द्वेशितले, तांकां पातकी म्हणून लेखतले. ती जुदेव न्हय तरी भावार्थ्यान जेजू लागीं विनंती करता. आमी देवातान विंचलेली परजा, आमकां मात्र बाचावी म्हणलें जुदेवांच्या चिंताप जावन आसलें. जेजू एक पंगडाक वा जातीक सीमीत न्हय. ताचे सोडवणेचो वावर कोणाकच अमानत करूंक दवरूंक जायना. स्त्रियेक सुन्याक सरी केल्यारी तिणें लज भोगूंक ना. जेजू तिच्या भावार्थाक होगळीक उसरता आनी तिणें मागिल्लें दिता. भावार्थाचे परिक्षेंत ती जैतेवन जाता. आयच्या दिसपडत्या जिणेंत भावार्थ आनी कालतेपण गरजेचें. आजुनी कितलोसो अक्रिस्तांव लोक जेजूचेर भावार्थ दवरून ताचे सशी येता आनी बरेपण जोडटा. अक्रिस्तांव लोक आमच्या पुणशेताक भेट दिवन मागता. जेजूची इश्टागत आनी वळख करून दिवंक हो एक जगतो अवकाश. जेजूचें बरेपण कोणीय जोवन घेवेत. जेजून स्थापीत केल्लें पवित्र सभेंत हर एकल्याकी स्वागत आसा. इस्रायल घराण्याक मात्र न्हय, बगार सगळ्या मनशा कुळाक सोडवून दिवचे पासत जेजू ह्या संवसारी आयला म्हणलें सत जेजू कानानगार स्त्रियेच्या दुवेक गूण करच्या वेळार परत प्रगट करता. जुदेवांतय मेस्सिया इस्रायल घरांक मात्र येतलो आनी तांकां सर गुलामांतावन रक्षण दितलो म्हणली पातयेनी आसली. ही तांची पातयेनी सूख म्हूण दाखोवचे खातीर जेजून सुरवेर त्या स्त्रियेक खाण दिलें नात आनी तांकां कीळ रितीन चलयलें. देव आमची जात कात पळयना, बगार आमच्या भावार्थाक लेगून आम्हा सर्वांची सोडवण करता. सोम्यान म्हाका मात्र बरें करी जाय आनी मागिल्लें दिजे, ही एक सूख समजोनी. केदळा आमी पक्षपाती जाताव, तो बळ देवातावन आमी पयस वेताव. ये महिमेवंत सांजुजे जेजूच्या विश्वासी पाटलावदारा आमच्या आत्मीक आनी सामाजीक बरेपणाक गरज आसचें देणें आनी जेजूच्या काकुळते बरीत काळजातावन सर्व आदार मागून घेवचे खातीर तुजी बळादीक विनवणी आशेवन तुजे लागीं येतां. आमकां हर सर्व देण्या संगी बऱ्या मरणाची कृपा मागून दी. तशेंच आमी आतां मागता तो खेरीत उपकार आमकां मेळसो कर. मनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाच्या राखण्या तुवें आमचे खातीर केल्ली विनवणी देवाच्या सदरे मुखार खंडीत पावतली म्हूण आमी विश्वास दवरता. देव आपल्या वर्त्या महिमे खातीर आनी आमच्या वर्त्या बरेपणा खातीर उपकारता तें सगळें आमकां दितलो. महिमेवंत सांजुजे तुका जेजूच्या रासच्या मोगा वरवीं आनी ताच्या नांवाचे महिमे खातीर आमची मागणी आयक आनी आमची विनंती जारी करूंक बापा लागीं माग. सर्गींच्या बापा, सासण काळांतावन गुपीत दवरलेलो मिस्तेर तुवें तुज्या पुता जेजू थंय सांजुजेक उक्तो केलोय. तुज्या पुताक देव आनी मनीस म्हूण वळखूंक आमकां आदार दी. बापा, आमचे मागणें आयक. मोगाळा बापा, तुज्या सेवेंत आपलें जिवीत सारूंक तुवें सांजुजेक आदार दिलोय. आमी आमची मत हेर सगळ्या संगतीच्या पयलें तुज्या राजाचेर आनी तुज्या नितीचेर खंचयशें कर. बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, हर एक व्यक्तीन तुवें दिवचें आपोवणें वळखून तें स्विकार करूंक जाय म्हूण तुजी कुशी. सांजुजेच्या मागण्याच्या मजतीन
तुजे कुशे प्रकार जियोंक आमकां करपा दी. बापा आमचे मागणे ऐक. सर वस्तूंच्या रचणारा तुजो वावर तुवें आमच्या हाती सोडलाय. आमचो वावर तुका मानता तसलो जावं. बापा आमचे मागणे ऐक. जिविताच्या दातारा सर्व तुजे थंय जियेतात. मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुज्या पुता मुखांत्र मरी जुजे आनी तुज्या सर्व सांता संगी जियोंचे भाग दी. बापा आमचे मागणे ऐक. सोम्या देवा पृथ्वीच्या रचणारा तुवें मनशा कुळाचेर वावराचे नियम घालाय. सांजुजेचे देखीन ताचे विनवणेन तुवें दिल्लो वावर पंथाक पावोंक आमकां करपा दी. आमच्या साल्वासांवाचे सुरवेर मरयेन तुज्या पुताक गर्भी संभोवन ताका ह्या संवसारी हाडलो तेन्ना तुवें तांकां जुजेच्या जतनेखाल दवरली. तुजे पवित्र सभेन आजून तुज्या मिस्तेराची विश्वासी राखणदार आनी मनशा कुळाक क्रिस्ताचो गुर्त जावन उरोवंक ताचे मागणें तिका आदार जावं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर पदवेदार बापा जुजेक नितीवंत मनशाक तुवें देवा मातेचो पती केलोय आनी त्या विश्वासी आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताक बापाय परी सांबाळच्याक तुवें ताका विंचलोय. आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताच्या माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणी जतन घेतिल्ल्या ताका जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचे सवे वाडत वचो आनी समेस्त मनशांक ताची सडवण पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. मणिपुरांत शांती स्थापन जावचे खातीर आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ह्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयण्यां खातीर मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवून दीत. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. ऑगस्टाची 9 तारीख कुर्साची सांत तेरेस बेनेडिक्टा. पिसो मात्र आपल्या काळजांत देव ना म्हणटा. ही भोव आदली सांगणी जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांवपणाक वेंगल्या थंय भोव खरी जावन आसची आमकां दिसता. एडिथ स्पेन उपरांत तेरेसा बेनेडिक्टा भुरगेपणांतावन तरणाटपणाक पावतना एकामेका वेळार देवाचेर पातयेवचें सोडटा आनी 1904 इसवेंत आपूण एक नास्तीक म्हणून परगटता.
क्रमेण ती देवा थंय भावार्थाक येता मात्र न्हय, कथोलीक पवित्र सभेन शिकोवच्या प्रगटच्या आनी जियोवच्या भावार्थाक वेंगोवन ती पिशी न्हय बगार भोव जाणारी म्हणून दाखयता. 1891 ऑक्टोबराच्या 12 जर्मनीच्या ब्रेस्लो म्हणले कडेन सिगफ्रायड आनी आगुस्पा स्पेन हांच्या 11 जाणां भुरग्यां पैकी अखेरेची सावन एडीत जल्माली. आवय बापय भक्तिवंत जुदेव जावन आसली. जुदेवांच्या प्रमुख फेस्ता पैकी एक जावन आसचें योम किपोर म्हणजे प्राचित करपाचो दीस. ह्या फेस्ताच्या आचरणा संदर्भीत ती जल्माली देखून आवयक ती भोव मोगाची जावन आसली. 21 म्हयन्याची ती आसतना तिचो बापय अंतरलो. अशें ती कठीण हट्टी आनी शिकतना तशें शिक्षकी जावन आसतना पातयेण्याच्या स्वभावाची सावन वाडली. सताच्या सोदनेक ती लागली आनी तकलेंत इतली बुद्धवंत की जिवीत कशें चलता म्हणले विशीं 2 विरोध तत्वां सांगाता घालचे तसली आनी संपूर्णकाय हाडचे तसली निपुणता तिचे थंय आसली. हे तिचे जाणवयेन 1921 वर्सा ती आविलाच्या सांतेरेजाच्या जिणये काणी आनी तिच्या काळाच्या श्रेष्ठ आध्यात्मीक अनुभवांतय आकर्शीत जाता. तिच्या आध्यात्मीक पैणार कथोलीक भावार्थ शिकोवन समजून घेता आनी 1922 वर्साच्या जानेवारीच्या 1 तारीखेर कथोलीक जावन पवित्र स्नान स्वीकार करता. तो दीस जेजूच्या सुन्नतीच्या फेस्ताचो. जेजू आब्रामाच्या सोल्ल्याक वळख जाल्लो. तिचे परीस तिची भयण रोजा कथोलीक जावन एक भक्तीक जाता. एडितान स्वीकार केल्ल्या नव्या भावार्थांत ती इतली गुंडाय आपणायता आनी सडीत वाडावळ जोडतना सयत आपल्या आवयचे जुदेव पातयेणेक ती गौरव दिता. ती 1933 ऑक्टोबर 14 कोलोनांत कार्मेलीत भितरल्या माद्रीक रिगतना तिच्या भावार्थाची गुंडाय शिकाराक पावता. 1934 एप्रिल 15 मेळाची मुस्तायकी स्वीकार करतना ती तेरेझा बेनेडिक्ता एक्रूज म्हणजे कुर्साची तेरेज बेनेडिक्ता म्हणले नांव काण घेता. 1937 जुदेवा वयर नाजींक आसले दुस्मानकायेचो राग सडटा आनी तेकोलोनांत आसच्या सिनागोगांत हुलपावन नास करतात. नाझीचे मनीस माध्यमा मुखांतर जुदेवा विरोध ते मनशापणाच्या सकयल्या हंताचे म्हणले चिंतप जर्मनीच्या लोकांच्या मतींत घालतात. स्पेनाच्या 2 भयणींक रक्षण दिवच्या कार्मेल माजरींची वडीलन तांकां हॉलंडाच्या एक्स्टर कार्मेल कॉन्व्हेंटाक लिपयतात. 1940 नाझी सैन नेदरलँडाचेर धाड घालता. डच बिस्प हाचो उक्त्यान विरोध करतना जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव जाल्ल्यांकी दगदवणी विस्तारता. तेरेज रोज आनी जायते जुदेव धर्मांतावन कन्वर्ट जाल्ल्यांक कैद करून आस्विट्ज म्हणले कडेन ल्हान ल्हान काळोखाच्या बंद कुडांत चपतात. 1942 ऑगस्टाच्या 9 तारीखेर या 10 तारीखेर स्पेन भयणींक गॅस चॅम्बरांत घालून जिवेशी मारतात. कुर्साची तेरेझा बेनेडिक्टा नीज इस्रेलीची धूव. हिका पापा जुआंव पावल II तो अस्तंतेच्या जर्मनीच्या कोलोनाक भेटेक गेल्ले वेळी आल्तरीचो मान फावो करता. 1987 मे 1 तारीखेर तिका बागेवन आनी 1990 आनी 8 ऑक्टोबर 11 तारीखेर तिका सांत म्हूण पासारता. नियाळ देव आमकां समेस्तांक श्रेश्ठातावन ल्हाना पर्यंत आपल्या मोगाच्या उदारपणान आनी क्रिस्तांव भावार्थान कस सोसूंक आपयता म्हणले आमी उडास दवरया. ये भाग्यवंता सुसे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरती जुजे बापा पाव तूं म्हाका 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 ये
wonta Zuze Kristak poskia Bapa Raktan taca sodailya Zatum Bapai Bokta Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Ye bage wonta Zuze Dev kutmacha danya Visnardeni besawa Wantun dartu amka Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Zuze Bapa pautu maka Mogal puta sove angkwar modi आशीर्वाद देवामका भाग्यवंत कुर्साचे कुर्वेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.